Il Signore, offrendosi a noi, semplice come il pane, ci invita anche a non sprecare la vita inseguendo mille cose utili che creano dipendenze e lasciano il vuoto dentro. L'Eucaristia spegne in noi la fame di cose e accende il desiderio di servire. Ci rialza dalla nostra comoda sedentarietà, ci ricorda che non siamo solo bocche da sfamare, ma siamo anche le sue mani per sfamare il prossimo. È urgente ora prenderci cura di chi ha fame di cibo e dignità, di chi non lavora e fatica ad andare avanti, e farlo in modo concreto, come concreto è il pane che Gesù ci dà. Serve una vicinanza reale, servono vere e proprie catene di solidarietà. Gesù nell'Eucaristia si fa vicino a noi, non lasciamo solo chi ci sta vicino. Cari fratelli e sorelle, continuiamo a celebrare il memoriale che guarisce la nostra memoria. Ricordiamoci, guarire la memoria. La memoria è la memoria del cuore. Questo memoriale è la Messa. È il tesoro da mettere al primo posto nella Chiesa e nella vita. E nello stesso tempo riscopriamo l'adorazione che prosegue in noi l'opera della Messa. Ci fa bene, ci guarisce dentro. Soprattutto ora ne abbiamo veramente bisogno.
सुरुवात एक गीत घेऊया. 824 पेज नंबर 12. 824 पेज नंबर 12. संकोष्टानी सोता तुका, दुसऱ्या सोता तुका, विशाल भवनात सोता तुका, सुगले सोडून सोता तुका, मातोडू देताना अडचणले उद्गार सोडटा. आयच्या दिसाक सोडूचो दुनिया तेंबे दोयता. संकोष्टानी सोता तुका, दुसऱ्या बोलीन सोता तुका, विशाल मोळान सोता तुका, सगळे सोडीन सोता तुका. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकां दिव. आनी आयचे मिसाचे भेटेक सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. ही आयची मिसाची भेट सोंपून गेल्ल्या जोसेफीन फेर्नांडीस हिच्या आत्म्या पासून आमी भेटयता. देवान तिका सर्गीचे सुख फावो करूंक हे भेटेंत मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात लिंडन लोबो, तशेंच डिलिना एंजल लांतांव. तांचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. क्रीत भाशेन आमच्या राज्या पासत मागुया, आमच्या सरकारा पासत मागुया, लोकां पासत मागुया. आनी सगळी आमी देवाच्या मोगाची आनी देवाचेर पाती येवन रावन आमची पावलां मारपाची मनशां जावंक आमकां कृपा मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, नितीची मनशां जावंक आमकां सगल्यांक आपयल्यान. आनी समाजीक नीत म्हणल्यार खेरीत भाशेन जें कितें तुजें तें तुजें, जें कितें देवाचें तें देवाचें, जें कितें दुसऱ्याचें तें दुसऱ्याचें. पूण जायते फावटी आमच्या जिवितान आमी आमचें तें सोडून दुसऱ्यांच्योय वस्तू, दुसऱ्यांची बाटां बेसां वो दुसऱ्यांचें नांव आमचें करूंक आमी प्रयत्न केल्यात. आनी असल्या कारणाक लागून जायते फावटी दुसऱ्यांक दुखयल्यांत पासून असले सगळे आमचे चुकीचे मिसाचे भेटेक देवाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरेक सगल्यांक दिवतात आनी भोगतात. आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तूंच आमचो बरवसो आनी आमचें बळ. आमी इतलीं वसूक की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूं नजो. सगल्या काळजान आनी सर्व करण्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आधार दी. ही आमी विनंती करून मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणान. आमेन. राजाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. आहा, सामारियेचो राजा हाच्या राजमहाला बोगलेक जेस्रियेलांतल्या नाबोताचो एक ताका मळो आसलो. आहाबान नाबोताक म्हणलें,
वारवें लावंक तुजो दाका मळो म्हाका दी, कित्याक तो म्हज्या घरा भोगलेक पडटा. तुका जाय जाल्यार म्हज्यान ताचे बदलेक दुसरो ओदीक बरो मळो तुका दिवंक जाता. जशें अशें नाका जाल्यार पयशांनी तुका ताचें मोल फारीक करता. नाबोतान अहाबाक जबाब दिलो, म्हज्या पुर्वजाचें दायज हांवें तुका दिवचें हें सर्वेस्पोर निर्मिना जावं. म्हज्या पुर्वजाचें दायज हांव तुका दिवचो ना. ही जेस्रेलाच्या नाबोताची उतरां आयकून अहाब दुखेर जालो आनी रागान बरोवन घरा गेलो आनी आपले बाजेर वचून न्हिदलो आनी ताणें आपलें तोंड दुसरे वाटेन केलें. तो जेवणूय घेना जालो. जेजबेल ताची पोतीन ताचेशी आयली. तिणें ताका म्हणलें, तूं इतलो चिंतेस्त कित्याक आनी कित्याक तूं जेवी खानाय? जेजबेलाक अहाबान जबाब दिलो, जेस्रेलाच्या नाबोता कडेन हांवें उलोवन आनी ताका हांवें म्हणलें, तुजो दाका मळो म्हाका विकतो दी. तुका जाय जाल्यार ताचे बदलेक म्हज्यान तुका दुसरो दिवंक जाता. पूण ताणें म्हणलें, म्हजो दाका मळो हांव तुका दिवचो ना. आनी जेजबेलान ताचे पत्नीन ताका म्हणलें, इस्रायलाचो राजा तूं न्हय? उठ आनी जीव आनी खुशाल जा. जेस्रेलाच्या नाबोताचो मळो हांव तुका दितोली. म्हणटोच अहाबाच्या नांवान तिणें चिटी बरयल्यो आनी तांचेर ताची मोर मारली. आनी ह्यो चिटी नाबोता बाराबोर रावतल्या सगळ्या जाणट्यांक आनी कुंवरांक धाडल्यो. चिटीचेर अशें बरयल्लें आसलें, एक उपास पोरगोट करात आनी नाबोताक लोकां फुडें बसयात आनी ताचे मुखार दोगां खोट्या मनशांक दवरात आनी ते ताचेर गोराणें घालून अशें म्हणू, देवाचेर आनी राजाचेर तुवें शिराप घालय. मागीर ताका भायर व्हरात आनी फातरांनी ताचो जीव काडात. नाबोताच्या शारांतल्या लोकांन त्या शारांत रावतल्या जाणट्यांनी आनी कुंवरांनी जेजबेलान चिटीचेर बरयल्लें तशेंच केलें. तांणी एक उपास पोरगोट केलो आनी नाबोताक पोरजे मुखार हाडलो आनी दोगां खोट्या मनशांक ताचे मुखार दवरले. तांणी ताचेर अशें गाराणें घालें, नाबोतान देवाचेर आनी राजाचेर शिराप घाला. तांणी ताका शारांतलो भायर व्हेलो आनी फातरांनी ताचो जीव काडलो. उपरांत तांणी जेजबेलाक सांगूंक धाडलें, नाबोताक फातरावून जिवेशी मारलो. नाबोताक फातरांनी जिवेशी मारलो म्हूण आयकोना फुडें जेजबेलान अहाबाक सांगलें, उठ आनी जेस्रेलाच्या नाबोताचो विकतो मागलोलोय तो दाका मळो तुजे आदीन कोर, कित्याक नाबोत आनीक ह्या संवसारान ना. नाबोत मेलो म्हूण आयकोना फुडें अहाब उठलो आनी जेस्रेलांतल्या नाबोताचो दाका मळो आपल्या ताब्यांत करूंक तो थंय गेलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा म्हजें रुदोन आयकून घे. पोत्तून म्हणुया, सर्वेस्परा म्हजें रुदोन आयकून घे. म्हज्या उतराक कान दी सर्वेस्परा, म्हजें रुदोन आयकून घे. तुका उलो मात्ता म्हाका चीत दी. म्हज्या राया म्हज्या देवा. जबाब, सर्वेस्परा म्हजें रुदोन आयकून घे. वायटाचो मोग करपी देव तूं न्हय. नश्ट्यांक तूं लागीं घेनाय. गोरविश्ट मनशांक तुजे मुखार बडाय करून तांक ना. जबाब, सर्वेस्परा म्हजें रुदोन आयकून घे. अनीत करतल्यांक तूं विटयताय. फुटकिऱ्याचो तूं नाश करताय. रोगताक तानेल्ल्या आनी लोटीक मनशाचो सर्वेस्पराक कांटाळो येता. जबाब, सर्वेस्परा म्हजें रुदोन आयकून घे. उद्गार. Sorvesporak sui, sorvesporak sui sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui sui. म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलोलो दिवो, उजवाड म्हजे वाटेचो.
sporazui, sorve sporazui, sorve sporazui sui, sorve sporazui, sorve sporazui, sorve sporazui sui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. तुका सवे. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, अशें म्हणलोलें तुमी आयकलां, दोळ्याक दोळो दांताक दांत. पूण हांव तुमकां सांगता, तुका वायट करतल्याक आडाय नाका. कोण तुका उजव्या पोल्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय. कोण तुजें आंगावलें व्हरूंक न्याय सभेन विवाद करीत जाल्यार ताका तुजो जुंवय. आनी कोणूय तुका एक कोस चलूंक बोर करीत जाल्यार 2 कोस ताचे सांगातीन चल. तुजे कडेन मागीत ताका दी. तुजे लागीं उश्णें मागूंक घेवंक सुद्दां ताका पाट करूं नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें प्रिच्या भाव भयणींनो, आयज देवाच्या उतरान बकरून पयल्या वाचपान ही थोडीशीं नांवां आमी आयकल्यान. एक आहाब, सामारीचो राजा म्हणजे इस्रायलाचो राजा. राणी जिजाबेल, जेझरेलाचो नाबोत, जाचे लागीं हो दाखा मळो आसा, जो राजाचे पॉलिसीचे कुशीक ओबोगलेकूच आसा. त्या उपरांत आनिकूय आसात जे चीट घेवन वेतले राणयेची, जे तेस्तुमय दितले, गोवाय दितले, जे फातर मारतले. भाव भयणीनो, आयज ह्या वाचपान जें कितें आमी आयकलां आमच्या दोळ्या मुखार जायते फावटी आमकां दिसती पडटा. ह्या राजान जें कितें केल्लें, सुरवात म्हाका दिसता बरी आसली. राजाक मळो जाय आसलो, कसलेंय कारण तें जावं. कारणूय ताणें सांगलें, वारें लावंक तुजो दाखा मळो म्हाका दी. मागलोलें राजान, चोरून व्हरूंक ना. मागता आसतना आयज जे भाशेन आमची लँड एक्विजिशन पॉलिसी आसा, जरी तर सरकार कोणाची जमीन घेता जाल्यार ताचें कंपेन्सेशन दिता. आनी तें कंपेन्सेशन उमकें जावपाक जाय म्हूण कायद्यान बरयल्लें आसा. कसलें कंपेन्सेशन जावपाक जाय, कितलें जावपाक जाय. बेस्ती सादीच न्हीद जरी तर आमी नॅचरल जस्टीस घेयत जाल्यार जें कितें सरकारान कोणा कडेन घेतलां, कोणूय एकटो इंडिविज्युअल ताचे लागीं घेतलां, ताका जें कितें फावो वो जी भरपाई जाता ते भाशेन तें दिवपाक जाय. आनी मागीर लँड एक्विजिशन जातलें. आनी आहाब राजान जेझरेलाच्या नाबोताक हो कायदो कसो, ताणें कायदो म्हूण सांगूंक ना, पूण लँड एक्विजिशन प्रोसेस जो आसा तो सांबाळूंक सोदता तसो दिसता. तुजो मळो म्हाका दी, त्याहून आनीक बरो मळो ताचे सुवातेर हांव तुका दुसरो दिता. जरी तर तें नाका जाल्यार दुसरें ऑप्शन आसा, ऑप्शन 2. तुज्या मळ्याचो जितलो प्रेस आसा, दुडू जितले तुका दिवपाक जाय ते हांव दिता. त्याहून मागीर तुवें कितेंय घेवपाक जाता, कितेंय करपाक जाता. आयज अशें आमकां जायत्या जाणांक घडटा. आमी जायत्या जाणांनी आमची भाटां बिटां विकलोलीं आसात. थोड्यांनी दुसऱ्या भाटांक लागून, वो थोड्यांनी दुडवांक लागून. थोडे जाण आपली भाटां बिटां विकले, दुडू घेतले, गेले परदेसान. वो आतां दुसरे कडेन खंय रावतात, गोंयां रावनात, बोमोय रावतात, दिल्ली रावतात, वा आनी खंय रावतात, नाजाल्यार परदेसान आसात, पुर्तुगालाक आसात, UKक आसात, USAक आसात. पूण आपलें जें भाट बेस आसा पुर्वजाचें विकून गेले. ताका असलें लँड एक्विजिशन जो कोण घेता ताणें तांचे लागीं मागलां, ताका तितले पयशे दिल्यात. हो राजा आनीकूय एक वस्त बरी करता. जेन्ना जेझरेलाचो नाबोत आपलें कारण दिता, राजा
हें बाट म्हज्यान तुका दिवंक जायना, कित्याक म्हज्या कोश्टाचें न्हय तें, हांवें केल्लें आनी हांव आतां आनी कोणाक दितां तशें न्हय, पूण हें खेरीत भाशेन म्हज्या पुर्वजांचें दायज, आनी पुर्वजाचें दायज जरी तर हांवें अशेंच ओगडायलें, जे म्हजे फाटले पिळगेक हांवें दवरपाक जाय तें जरी तर हांव दवरिना जाल्यार म्हाका पेसांव लागतलें. आमी म्हणटा हें उतर पेसांव, भाटां बेसांचीं पेसांवां, कोणाच्या घराचीं पेसांवां, त्या पासत थोडे पावटी जायते पावटी आमी मिसां दिता. आमच्या पुर्वजांची आमी भाटां बिटां घेतलेलीं आसात, तांच्या ओतम्याक मिसां, पेसांवांचें मीस. राजान घडये मानून घेतलें की खरेंच जायना, आनी गेलो आनी आपूण दुखी जालो, आपणाक तें मेळना देखून. मागीर मुखार येता पदवी. जेजबेल राणी, तूं राजा आनी तूं हे भाशेन रडटा, तो मामुली मनीस, ताचें भाट तुज्यान घेवंक जायना, तो कोण तुका ना म्हणूंक, राजाक ना म्हणूंक. बरें, तूं शांत राव, हांव करतां. आयज असल्यो वस्तू जायत्यो घडलेल्यो आमकां दिश्टी पडटा. राजा जो आसा, वडील जो आसा, तो वायट न्हू आमी म्हणटा, पूण ताचे बराबर जे कोण काम करतात वो ताका कोण बूद दितात ते बरेच जायते वायट मनीस, ते नाड मनीस. आनी ते नाड मनीस आसात ते जो आमचो वडील आसा तांकां सांगता, तो चलयना राज हे चलयतात दुसरे नाड आसात ते, देखून आमच्या राज्याचें पाड पडत आसा, हे आमचे मदलीं जायतीं जाणां म्हणटात. ही राणी तशेंच तिणें केलें, पदवी राजाची, पूण राजाची पदवी आपूण नाडबुदीन वापरता, राजाच्या नांवान चिटी धाडटा, राजाच्या नांवान ताचो शिक्को मारून नाबोताचो जीव काडपाक लायलो. आनीक ते चिटी प्रमाणे नाबोताचो जीवय काडलो, ताच्या मोड्यान न्हय पूण भायर व्हरून ताचो जीव काडलो. फातरांनी ताका मारलो आनी फातरांनी ताका मारचे पासत गोवाय तयार केले, खोटे गोवाय. आयज असले खोटे गोवाय जायते तयार जातात. आपणाक कितें मेळटलें जाल्यार कोण कितेंय आड उलोवपाक तयार आसा. भोव करून हें आमकां दिश्टी पडटा आतां सोशियल मिडियाचेर. जरी तर कोणूय आपणाचो हक्क राखूंक सोदता, रायट्स आपले राखपाक सोदता, जाल्यार तो जेन्ना आपलो ताळो उबारता तेन्ना सोशियल मिडियाचेर ट्रोल्स येतात. विकते घेतलेले जायत, ना जाल्यार हे भाशेन तांकां कितें तरी फायदो आसा, तूं ही गोवाय दी तुका हें मेळटलें. आनी मागीर ते आपूण जाणा जावं नोको जावं, उजवे वाटेन दावे वाटेन वयले वाटेन सकयले वाटेन सगले वाटेन मारीत रावतात, बरयत रावतात. गोवाय, खोटे गोवाय. आनी ह्या खोट्या गोवायांचेर जायत्याचो जीवय गेला. घडये आजून संवसारांत आसात, पूण तांचें नांव पिड्ड्यार जालां, तांची भाटां बेसां गेल्यान, तांचें रावपाचें घर आसा तें ना जालां. भावा भयणीनो, हातून आमकां सगल्यांक हे जिजाबेल राणयेचो राग येतलो. जरी तर हें चलचित्र कशें आमी पळयलें जाल्यार ती ढाकू राजा आसा ताचेंय घडये आमकां वायट दिसतलें. तूं राजा जाल्यार तुवें तिका कित्याक असलें करूंक दिलें, जीव काडूंक दिलें, तूं बरो राजा जाल्यार. भाव भयणीनो, हेंच जरी तर आयज आमी आमच्या जिवितांत हाडलें, दुबाव वेरेत आमच्या आख्या राज्याच्या आनी सरकार जें कितें आमचे लागीं करता, लँड एक्विजिशन पॉलिसी जी आसा, आमी आमच्याच गोंयांत पळोवपाक जाता. एअरपोर्ट बांदपाक लँड एक्विजिशन केलें. जे कोण सादे मनीस आसात तांकां कितलें दिलां, कितलें पावलां तांकां. तांची भाटां बेसां जीं काडून घेतल्यान, तांची शेतां जीं काडून घेतल्यान, ताचे बदले कितें दिलां कॉम्पेन्सेशन, लागपा सारकें दिलां. वो तें गरज आसा जें काम करूंक ते ही जमीन घेतल्या ती. हाचे विशीं चर्चा जायती जाल्या, जायत आसा, जायते जाण आजून पासून आपलो ताळो उबारीत आसा. सरकाराक आनी परजे कुशीन दवरया. आमच्याच घरांत कशे भाशेन जाता. आयज आमकां आमच्या पुर्वजांचें दायज आसा. घडये एक भाव आसा वो 2 भाव आसात, वो जायतीं जाणां आसात घरांत. वांटून घेवपाक जाय भाटाचे कुडके. कोण म्हणटा आपणाक हें भाट दी, कोण म्हणटा आपणाक घर दी, कोण म्हणटा आपणाक देगेचो कुडको दी, कोण म्हणटा मदलो कुडको दी. आनी जायते पावटी असल्या वेळार बरे भाशेन बसून ह्या सगल्यांनी वांटून घेवचे सुवातेर कोण तरी एकलो आपूण वडील जाता. आपणाच्या फायद्याक आसा तें करता, दुसऱ्यांक फटयता, कोणा लागीं पयशे घेता, कोणाक फटयता जो कोण समजना.
थोडीं जाणां एक वाटेन रावतात आनी थोड्या जाणांक दुसरे वाटेन काडटात. आनी अशें जायतीं जाणां आयज रडटात भाटां बेसांक लागून, आपल्या पुर्वजांच्या भाटां बेसांक लागून. थोडीं जाणां चोरून खातात आनी मागीर सोंसतात. भलायकी ना, कोणाक कितें वायट जाता, कोणाक सर्वीस मेळना, कोणाचें मागीर मुखार येवपाचें आसा आनी आमी ताका पेसांव म्हणटात. भितांव आमी पेसांव म्हणल्यार जायते फावटी त्या घरांत सुसेग पासून ना. मागीर भाव भयणीनो, भाटां बेसां विशीं, दायजा विशीं जरी तरी जाल्यार जेजू आयज आमकां दुसरे वाटेन व्हरता. तूं घोडे विक्टीम, तुका घोडे वायट केलां, तुजें घोडे काडून घेतलां, तुजे लागीं घोडे मागलां, जाल्यार आशा दवरनाका ह्या संवसाराच्या भाटां बेसांची, संवसाराची गिरेस्तकायेची. तुजे पोल्यार एक मारलें जाल्यार दुसरोय पोलो दाखय. तुजें नांव ह्या वाटेन पिड्ड्यार जाता जाल्यार दुसरे वाटेन ते पिड्ड्यार करून दी तांकां. तातूंत खुशाल जातात, जावं दी. तुका कोण आपणा बराबर चल म्हणटा, एक न्हू एकाचे पावटीक दोबरात चल. भाव भयणीनो, हें करूंक भोव अवघड, आयकूंक बरें दिसता, पूण करपाक जेन्ना आमी वेता तेन्ना पासियन्स काबार जाता. मागीर आमी झुजता, मागीर आमी एकामेकाक कोर्टान व्हरता, कोर्टान पासून केसी काबार जायना आनी मागीर आमी कश्टवता आनी जिवीत जें जिवपाचें आसलें ह्या संवसारान तें जिवीत आमी मरणान सारता, मेल्लीं कशीं जियेता आनी मेल्या उपरांत फणान मेलोलींच आसा. जिवीत केन्ना जियेतलीं? जाल्यार आयज हे मिसाचे भेटेन भाव भयणीनो, आमकां ही बुद्ध मागुया, आमकां ही जाणवाय मागुया. जें कितें आसा तें आसा, जें कितें ना तें ना, त्या पासत आमी मानून घेवंक. जें कितें आमकां दायज पडटा, सोशल जस्टीस आमकां लागता, नॅचरल जस्टीस आमकां लागता, जाल्यार ही नीत बरे भाशेन राखून जें कितें संवसारांत आमकां देवान दिल्लें आसा तें आमच्या बऱ्याक आनी दुसऱ्यांच्या फायद्याक आमी वापरुया. आनी जांचे लागीं पदवी आसा, जावं राजकी पदवी वो घोडे घराचे वडील कशे पदवी, वो पावर ऑफ एटर्नी, असल्यो जायत्यो वस्तू आसात ज्यो आमकां पदवी दिता. तुजी पदवी दुसऱ्यांक खाला ओडूंक, दुसऱ्यांक नाडूंक वापरी नाकाय. वो जरी तर तुका कसलेंय तरी इन्फ्लुएन्स आसा, जे कोण उंचल्या जाग्यार आसात, जावं जे कोण मिनिस्टर आसात, जे कोण आमचे वडील आसात, तांचे लागीं तुका इन्फ्लुएन्स आसा जाल्यार तें वायटान वापरूं नाका. कित्याक ताचो जबाब सगल्यांनी दिवपाक जाय. तर आमी आमचो जबाब दिता आसतना जेजूक ह्या आल्तारार आतां येता. खरो जिवो जेजू ह्या उंड्या सोऱ्यांत आमकां मेळटा, ताका घेवन आमी नवी मनशां जावुया. बेटन ह्या वेळार गीत घेवया C13 पेज नंबर 33. C13 पेज नंबर 33.
म्हज्या भावा भयणीनो हें म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाटके पयस सुचोवच्या देवा सर्वेस्पर म्हणून दिवं. देवा आमच्या बापा, तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता. तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या ओत्म्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी ओत्म्याच्या पोसणांक गरजेचें जेवण खाण सदांच आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परताय मागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशांनी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगडटा. थीर बरवशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक कोतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर स्वर्ग आनी संसार भल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गीत तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गीत तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुट परगोठुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी एकाल्सीतले पियेता. तितलेय बावली तूं वैभवान येसोन आमी तुजे मरण परगोठा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पती बागयोन जुझे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुझे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व खाडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. समूर्त वो कायदो आमी म्हणूंक जाता आमचें कॉन्स्टिट्यूशन आमकां अनीत करिना. सगळे नितीचे कायदे आमकां घडून दवरलेले आसात, पूण जे नाड कोण आसात ते हे कायदे आपणाक जाय ते भाशेन गुंडायतात आनी दुसऱ्यांक सोतायतात. जे नाड आसात तांणी उगडास धरचो, झुट्टी सगल्यांक आसा, देवा मुखार सगल्यांनी उबी रावपाक जाय. जाल्यार जे कोण नाडपणाचे विक्टीम जाल्ले आसात तांणी जेजून सांगलेलीं उतरां उगडास धरचीं, एका पोल्यार मारल्यार दुसरोय पोलो दी, पूण देवा सवें सदांच खुशाल राव. हीच खुशालकाय आमकां सगल्यांक दी म्हूण मागुया आनी जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणली, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली, आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत आमी शिवंक येता. ती आमचेर झट्टी आनी खास थाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा. ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. तुवें म्हजे भितरचें म्हाका पावना, पूण तुज्या काळजांत म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमनिया खातीर मागणे. मोगाळ्या जेजू, मोगाला जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानतां. हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू वन हांव सगळ्या वस्तू वोन हांव तुजो मोग करतां तुजो मोग करतां. आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. घेवंक आशेता. हे घडयेक हे घोडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदीच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. ह्या वेळार घेवया D10 पेज नंबर 52. Jesus.
ती मोगान काळजान जोडटा एकाच उंड्यान आमकां वांटो दोरेकूच कूड आमी जाल्या जेजूची कूड आमी सगळीं जेजू मस्तो आमी जाणटे जेजूची कूड आमी सगळीं जेजू मस्तो आमी जाणटे. स्वामी म्हणटा, पवित्र बापा, तुवें म्हाका दिल्याय ते आमचे वरी एक जावच्याक तांकां तुजे नांवी सांबाळ. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुज्या हातांतलें आमी घेतलां तें जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण, तुजे सवें आमच्या एकवटाची खुणा. ह्याच जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सभेन काळजा मनाचो एकवट दिसान दीस वाडय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. भाव भयणीनो, आयज आमचे मागणें देवाक खेरीत भाशेन हें कोरोना व्हायरसा आड मागणें करता आसतना ज्यो वस्तू आमच्यान आडावंक जायना त्यो आडावंक जायना. आनीक आतां दीस मुखार वेता वेता मानून घेवया केसीस वाडटल्यो. तुका जावंक शकता, म्हाका जावंक शकता, पूण ह्या दिसांनी सांगत आयल्यात ते भाशेन जरी तर काळजी घेतली जाल्यार तुवें तुजी जबाबदारी घेवपाक जाय, तुवें तुजो सांबाळ करपाक जाय. जण एकल्यान आमी आमचो सांबाळ करूंक, आनी जरी कांय कारणाक लागून हो व्हायरस आमकां लागलो जाल्यार पासून आमी भियेनासतना ताचेर जैत व्हरूंक जे उपाय आमकां दिल्ले आसात ते बरे भाशेन आनी भावार्थान घेवंक आमकां सगल्यांक करपा मागुया. भोव करून आमचे हेल्थ वर्कर्स आसात, जायत्या हॉस्पिटलांनी आमच्या गोंयच्या हेल्थ वर्कर्स आसात, तांकां हो व्हायरस लागलेलो आसा. जे कोण काम करतात दुयेंती पासत तेच जरी तर बरे ना जाले जाल्यार दुयेंतीचो इलाज कोण करतले, तांची सेवा कोण करतलो, जाल्यार हेंच मनीत दवरून खेरीत भाशेन तांचे पासत मागुया. सुरपदवीदार आनी काकलुत्सारा देवा, तुज्या आखे रचनेचो तूं प्रेमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाडा येन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवं हे पिडेक लागून दोगदवतल्या बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक गरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटा गीत घेवया F13 पेज नंबर 91. F13 पेज नंबर 91. Mogaci vite Gospode, na vojnaci vite Kore, Šan soda sami poče,
Avojati vite gore, muris deva, muris ulazai, Devu mocha, izai kota, Atandoya, Deuna meka, Vera rubna, Devu beka, Kusha sodatsami kusha, Kusha dalo samirauche, Moga chilite kusha, Avojati vite gore, Kusha sodatsami kusha dalo samirauche, Moga chilite kusha